गावडा, कुणबी, वेळीप हे जे 3 समाज आसा ते शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून सरकारान डिक्लेअर केल्यात. त्या समाजा विशींची चर्चा सध्या नेटान सुरू आसा. काँग्रेसीन ह्या समाजा खातीर बजेटरी जी प्रोविजन आसा ते सारकें जायना. सारको पयसो सरकार जे BJPचें सरकार आसा ते ह्या समाजाक दिना असो आरोप केला. काँग्रेसीचे गोंयचे मुखेली गिरीश चोडणकर हांणी परतून हो मुद्दो काडला. ताका ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर रमेश तवडकर हांणी जाप दिल्यात. तांचें म्हणणें अशें, BJPन ह्या 3 समाजाक एसटीचो स्टेटस दिलो, बजेटरी प्रोविजन केले आनी ते पुराय आसा. काँग्रेसीन एसटी खातीर कितें केलें तें आतां काँग्रेसीन सांगचें. आतां आमची नदर आसतली काँग्रेस हाका जाप कितें दिता. कोलवाळची बंदखण आपल्या गुणांक लागून बरीच फामाद आसा. मात अजून मेरेन ह्या गुणांचेर आळाबंद हाडपाक अधिकाऱ्यांक सामकें अपेस आयला अशें म्हणपाकय अतिताय जावचें ना. कोलवाळ सेंट्रल जेलात गांजा तस्करी करपाचो दुबाव आयिल्ल्याचो सोद लागला. बंदखणींतली एक बायल कर्मचारी थर्मासात दुबावीतपणान गांजा लिपोवन सुरक्षा तपासणी पास करपाचो यत्न करताली. तेन्नाच तिका पुलिसांनी रंगे हात धरली. ह्या संदर्भात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या उपस्थितीत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची PAC बसका जाली. खरगे हांच्या उपस्थितीत जाल्ल्या PAC बसकेक आपल्याक आफोवना अशें सांगून गोंय काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकरान नाराजी उक्तायली. मात पाटकरान केल्लो आरोप गिरीश चोडणकरान भायर आयला. MK शेख हांणी बसके विशीं पाटकराक फोन आनी मेसेज केल्ली अशें चोडणकरान स्पश्ट केलां. तशेंच PAC बसके विशीं पाटकराक धाडिल्ल्या WhatsApp मेसेजीचो पुरावो MK शेख हांणी सादर केला. गोंय काँग्रेसीक AICCचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगेन योग्य मंत्र दिला. काँग्रेस एकवटीन रावले जाल्यारूच भाजपाक हारोवपाक शक्य जातले असो सल्लो काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी खरगेन दिल्ल्याचे विजयान सांगले. लोकांक एकवटीचो संदेश दिवचे पयलीं काँग्रेसी भितर एकवट आसप गरजेचें आसा अशी टिका विजयान केली. काँग्रेसींत ह्यान पयलीं 2 वेळा मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर जाल्ले. तशेंच 3रे फावट लेगीत पक्षांतराची शक्यताय आशिल्ल्याची चर्चा सुरू आसा अशें विजयाचें म्हणणें. गोंयांत दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर शाळांनी मुळाव्यो सुविधा कितले अपूर्ण आसात तें हालींच केंद्रान केल्ल्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. राज्यांतल्या 88% शाळांनी दिव्यांग आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर सुलभ आनी कार्यक्षम टॉयलेटीचो उणाव आसा अशें UDISC 2025 ते 26 अहवालांतल्यान उजवाडाक आयला.